आमकां जे बीजेपीन रामराज्य प्रॉमिस केल्ले, प्रत्येक गोंयकारांक जे रामराज्य प्रॉमिस केल्ले, ते रामराज्य तर खंय दिसच ना, पूण अशें दिसता की गोंयांत रावणाचें राज्य चल्लां आनी ते रावणाचें राज्य आज प्रत्येक गोंयकाराचो खंय तरी नाश करता, गोंयचो खंय तरी नाश करता अशें दिसपाक लागला। आज जेन्ना सुमार 150 केसी फक्त मोदी हटाओ देश बचाओ हो पोस्टर लायलो वेगवेगळ्या जाग्यांचेर, म्हणून जेन्ना सुमार 150 केसी रजिस्टर जाता, FIR रजिस्टर जाता, तेन्ना तेच जे ब्रिटीश टायमार घडटाले, तेच जे पोर्चुगीज टायमार घडटाले, ताजो प्रत्यय आमकां दिसपाक लागला। आज जे घडला, आज जे दिल्लीन घडटा, फक्त एक पोस्टर लागला, मोदी हटाओ देश बचाओ। त्या वेळार ज्या तरेन पोलीस एक्शन जाता, ती बी फक्त दिल्लीन, त्या वेळार दिसून लागता की हे स्वातंत्र्य खंय तरी प्रत्येक नागरिका कडल्यान हिरावन घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा। आज तुम्ही पळयला आसतले, प्रत्येक ऑपोजिशन पार्टी आसा तांच्या लिडर्सांक कसलो ना कसलो तरी कायदो लावप, काय ना जाल्यार ED, CBI आनी वेगवेगळे ऑथॉरिटीज तांचेर धाडप आनी तांकां भितर उडोवप हें चल्लां। सो खंय तरी ऑपोजिशन सोंपोवपाचो प्रयत्न चल्ला। डेमोक्रेसीक तांणी गुंडाळ्या आनी डेमोक्रेसीक तांणी डस्टबिनान घाल्या आनी कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा ते हळूहळू गुंडाळपाचो प्रयत्न चालू आसा। When I say this, I say it with conviction because ह्या पोस्टरान म्हाका तरी कांय दिसना की ते चुकीचें आसा म्हणून। प्रत्येक ऑपोजिशन पार्टीक, प्रत्येक नागरिकाक जेन्नाय खंयच्याय सरकाराचो राग येता, केन्नाय खंयच्याय लिडराचो राग येता, तांच्यो कांय तांकां ज्यो whatever they are doing is not acceptable to them, they have a right to protest. Right to protest is envisaged in freedom of speech and expression, and it is guaranteed to us by our constitution. And when BJP and the central government of BJP is trying to take away that right, it comes down upon us as leaders of various political parties. It comes down upon us as an Indian citizen to protect that right to the fullest possible ability of ours. आणि त्या खातीर आज वेळ आयिल्लो आसा की हो मोदी हटाओ देश बचाओ हो जो पोस्टर आसा तो भारताच्या प्रत्येक कान्या कोपऱ्यांत लावपाक जाय आणि ताजी सुरवात आज आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे जाल्या आणि ताजी सुरवात करपा खातीर आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा। आमी गोंयांत हे पोस्टर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर लायतले। पळोवया तुमच्यान कितलो दम आसा। प्रत्येक नागरिकाक जर तुमकां अरेस्ट करपा जाय, करात, जेल भरात, आमी तयार आसा।